आम्ही हांगा आज जमलेले आम्ही जवळजवळ आता 1.5 महिन्याला ऊस मारून धाडलेले आहात। आमकां एकू पयशे हांगसर मेळना सरकारा कडल्यान। त्या खातीर आमचो ऊस मारून जाले की आमकां पेमेंट मेळूंक जाय, 15-15 दिसांनी पेमेंट मेळूंक जाय। कित्याक हेजे कारण आमी ऊस मारतकूच आमकां जे सारे बिरे घालचे पडटा, काम करचें पडटा, ताका लागून पयशे जाय पडटा। आनी दुसरें आमी ऊस लायता तेन्ना बँकेन लोन काडून घातलेलें आसता, तेन्ना बँकेन जो मेरेन पेमेंट मेळना ते मेरेन दुसरें आमकां पेमेंट मेळना। ताका लागून आमचें हें जाल्लें आसा। आनी अशी परिस्थिती जाल्या जेन्ना शेतकार रस्त्यार येता तेन्नाच हे पेमेंट भायर सरता। ही एक आमकां मोठी दुख्खाची गोश्ट जाता। एक्चुअली खरें म्हणशाक हें पयलीं जावंक जाय आसलें। आनी आयज आमी रस्त्यार भायर तुका आमचे कडेन आयज लेटर दिता तुमकां पेमेंट फाल्यां दिता म्हणून। ह्यान फुडें तरी अशें जावंक जायना अशें आमच्या शेतकऱ्यांचें म्हणणें आसा। लोनाची इंट्रस्ट वाडटा कितले आता तुमी पेमेंट उरलेलो? आमी जो आज पर्यंत 26,000 टना आसपास ऊस फॅक्टरी पावलेलो आसा, तितून एकूय टनाचो पयसो आज शेतकाऱ्यांक मेळ्ळो ना। एकूय नवो पयसो तोडपाचो सुद्दां मेळ्ळो ना। आनी शेतकार इनिशियल जो पयसो घालता तोडणी तो आपल्या बोल्सांतलो घालता आनी ताका गॅरंटी आसा एक 15 दिसांनी आपल्या शुगर फॅक्टरी कडल्यान पयशे येतले म्हणून। पूण ते दिवपाचे हेणी काम केल्लें ना, आज पर्यंत केल्लें ना, फाल्यां करता अशें आज आमकां कळना। जेन्ना आमी स्ट्रायकाची नोटीस दिली आनी भायर सरपाचो बेत केलो तेन्नाच सरकाराक जाग येयली, कळ्ळें की ह्या लोकांक पयशे दिवपा जाय म्हणून। म्हणजे म्हाका अशें दिसता सरकार शेतकार म्हणटा हें बेश्टें ओवरली म्हणजे वयल्या वयर तांकां मुळांतल्यान हे शेतकारांनी ऊस केलो जाय म्हणजे शेती केल्ली जाय अशी दिसना। जाल्यार ते ह्या शेती जे येणारे अडचणी आसा त्यो वेवस्थीत हें करताले। ते फक्त पेपरार दिता, ही सबसिडी दिता, ती सबसिडी दिता, ह्यो स्किमी केल्या त्यो केल्या आनी फक्त तितलेंच आमकां आयकोपा मेळटा। पूण प्रत्यक्षान शेतकार आतां फाटीं पडना आनी शेतकाऱ्या पालक थंय कोण ना। आज शेतकार 2 म्हयने जाले सरकारा कडेन अपॉयंटमेंट मागता, मुख्यमंत्र्या कडेन मागलो आनी कृषी मंत्र्या कडेनूय मागलो। पूण म्हाका लज दिसता की कृषी मंत्र्या आमकां एक 5 मिनटां दिवपाक सुद्दां हें ना काय कितें, तितली लायकी आमची शेतकारांची ना काय कितें अशें दिसता। शेतकऱ्यांक काबार करपाक म्हजो सारको आमची शेतकरी बारीक शेतकरी विके सोसायटी लोन घेवन ऊस करता। कारण तांकां आनी हें कांय ना, फक्त जमनीचेर जियोवपाचें। आज तांकां 1.5 म्हयने जालो सोसायटीक पयशे पावना। तांकां बाबड्याक हे ऊस तोडलेल्यांक पयशे दीत म्हणल्यार तेणें पयसो ना। आज अशी परिस्थिती जाल्यार ते ऊस तोडलेले लोक घरा येवन बसता तेंगेल्या शेतकऱ्यांच्या। पण ही परिस्थिती कितें? ही परिस्थिती आमच्या मालाचो पयसो आमकां वेवस्थीत मेळ्ळो जाय। तांकांय परिस्थिती सोडटा न्हू आमी, शेतकरी बोब मारतात। नाही गव्हर्नमेंटचे नुकसान कशें जाता तुमी? गव्हर्नमेंट आमकां गव्हर्नमेंट लोन दिता, नाही शेतकऱ्यांचे 6% क्रॉप लोन दिता। ते जर टायमार ना दिल्यार आमकां ते 11% जाता न्ही। एडमिनिस्ट्रेटरान दिला फाल्यां येता पेमेंट फाल्यां येता। फाल्यां बँकेक घालता हय फाल्यां पेमेंट मेळटलो आमकां। ट्रकवाल्यांक दिता म्हणटा ते फाल्यां फूल मेळटलो काय फक्त तुमकां? आमकां फूल मेळटलो म्हणटा ते। म्हणजे आमचो डिसेंबर पर्यंत 31 डिसेंबर पासून जो ऊस आयला त्याचा मेळटलो आनी डिसेंबर पर्यंत ऊस येयलो। फॅक्टरी पेमेंट कसो दिता? 1100 रुपये 1000 रुपये बिल आणि 100 रुपये तोडणी। ही तोडणी पळय आसा न्ही ती 2012 डिझायन केल्ली। म्हणजे सरकाराचें जे कितें ठरोवप आसता ते प्रत्येक वर्सा वाडत वयता, पूण ही तोडणी वाडलेली ना। कित्याक आज लेबर 600 रुपया पर डे जाल्लो आसा आनी एक लेबर मॅक्झिमम 1 टन मारूंक शकता। तेन्ना जे 200 रुपये दिता ते आमकां तोडणे पावना म्हणून आमी सरकारा कडेन मागलेले, पूण तेजेर अजून पासून कांय निर्णय जाल्लो ना। जातले हें आयकता आमी, म्हणजे सरकार दितलो म्हूण सांगता, पूण अजून आमकां लेखी कांय मेळ्ळेलें ना आश्वासन।